Ergan tuka Jesu, महिमा तुका Jesu, ग्लाब तुका Jesu, वंदन तुका Jesu, वैभव तुका Jesu. बापाचे पित्याचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज देवाचे मुतारम का फौजला लुकास जुआं सुवांचेल 8वा अध्याय 1 ते 11 वाक्य. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 1 to 11. पूण जेजू ओलिव दोंगरार गेलो. दुसरे दिसा सकाळी भोव फंत्यार तो परत्यान देवळाक आयलो. लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी एकठांय जातस बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. तवळ प्रद्वार करतना धरलेले एका स्त्रियेक शास्त्री आनी फारिजेव ताचे सरशीन हाडून आयले. जम्या मदें तिका उबी करून ते म्हणा लागले, मेस्त्री, ही स्त्री प्रद्वाराची करणी आदारतानाच सांपडली. तसले स्त्रियेक पात्रान जुयेशी मारी जाय म्हणून मोइसेन नियमशास्त्रान फरमायलां. जेजूक शिरकावन घालना ताचेर गुन्यांव माणसो तांच्या सवालाचो इरादो आसलो. पूण जेजू सकला बागोवन आपल्या बोटान धरणीर बरोवचार पडलो. ते थंय रावून सवालां घालीत आसले. देखून तो नीट रावून तांकां म्हणालो, तुमचे मदलो पाताक नातलोलो तिका पयले फातर मारूं. उपरांत तो परत्यान बागोवन धरणीर बरोवंक पडलो. हे आयकून ते एका फाटल्यान एकलो मलगड्या थांव निमाणे पर्यंत तांचे निकळ्ळे. उबे आसलेले ते स्त्रिये सांगता उरलो जेजू एकलोच. जेजू नीट उबे रावून तिचे लागीं म्हणालो, बाये, ते सकड खंय कोणेय तुका गुन्यांवकार केली ना धनी म्हणाली ती. जेजून तिका म्हळें, हांवूय तुजेर गुन्यांव मांडिना, वच आनी मुखार पाताक करिनाका. हे उतार आज ते प्रद्वारार सांपडलेल्या त्या स्त्रियेक पात्रावन जिशू मारूंक हाडलेले. कित्याक मोइसेचे नियमशास्त्रा प्रकार कोणूय एकल्यान प्रद्वार आदारल्यार आनी ते शिरकून पडल्यार तांकां फातरावन जिशू मारचे नियम आसले. आनी ते हाडिल्ले त्या स्त्रियेक पात्रावचे की चड जेजूक गुन्यांवकार करूंक, जेजूक शिरकावन घालूंक. आनी जेजून म्हाका दिसता तांची एक एकल्याची पातकां थंय धरणीर बरयलीं आसतलीं. आनी मुखार उठोवनी ताणें सांगलें, तुमचे पैकी कोणें पाताक करूं ना ते पयलो फातर मारून दी. ह्या संवसारांत कोण आसा पाताक करिनातलो? हर एकले तांचे पाताक तांच्या मोतीक उजवाड येवचे परी जेजून तांच्या मोतीचेर उजवाड फांकयलो. जर उजवाड तांचेर फांकलो नासलो जाल्यार तांच्या पातकां ताका वळखूंक जाती नात. पूण तो उजवाड फांकले तांचे वयर, ते जाल्यार तांची पातकां उडास साकायली आनी एक थंय तावन पळोवन गेले. निमाणे उरले जेजू आनी ती स्त्री मात्र. कोणी आमच्या सांगात आसा म्हूण सांगल्यार एक दीस खंडीत जावन आमच्या सांगात उरतलो जेजू मात्र. हांव आनी म्हजो जेजू. देखून ह्यो संगती आमच्या जिवितांत आज आमी एक घट्ट धन रावचे सोम्याक खंडीत सोमी मात्र आखरेच्या घडये मसरी आमचे सवे आसतलो. ताच्या उपरांतय आमचे सवे आसतलो. संवसारांतले मनीस कोण आसल्यार तुमकां फोंडा मुसर मात पायतले. ताचे उपरांत कोणेय तुमकां आदार दिवंक जायना, कोणेय मकांनी तुमकां आदार दिवंक जायना. पूण जेजू क्रिस्त मात्र आमकां जिवंतपणाची एक भरवसो दिल्लो. जिवंतपण आमकां आसा. जेजू रुपांतर करून थंय सिसांक दाखयलें, रुपांतर जाल्लें. आमकांय रुपांतर आसा. ह्या कुडींतावन आमकां रुपांतर जावन आनी एक कूड, आत्मीक कूड, जेजू जिवंत जाल्या उपरांत जेजू आनी एक कूड, ती कूड काणयोन तो खंय वेतालो, खंय रावतालो, खंय वेतालो, ताका खंयचीय अडखळ नातली. जाल्यार आत्मीक कूड देव आमकांय दिता खंडीत जावन. देखून जेजूचेर आमी भावार्थ दवरया, जेजूचेर आमी विश्वास दवरया, मनशांचेर न्हय. मनीस आमकां आमी विश्वास दवरचे बरी करूंक पुरो. पूण तो विश्वास केदाळा धंडळटा, केदाळा तांचे तावन तो पयस वेता आनी केदाळा आमी प्रॉब्लेमांनी सांपडता ते आमी नेना. पूण जेजूचेर विश्वास दवरल्यार तो अखेर पर्यंत आमचे सवय आसा म्हणली एक गॅरंटी खंडीत जावन म्हज्या भावानी भयणी. ती गॅरंटी आज जेजू आमकां दिता. निमाणे त्या स्त्रिये सांगता उरलो जेजू मात्र. पूण जेजूक पात्रांक खंडीत जावन ताका अधिकार जालो. कित्याक तो एकलो मात्र थंय पाताक करिनातलो आसलो. पूण जेजू त्या स्त्रियेक बक्षिता, तिच्या पाताक बक्षिता सगळे. आनी हांवूय तुका पातर मारिना, वस आनी मुखार पाताक करिनाका म्हणटा जेजू. हर एक म्हज्या भावानी भयणी ह्या लंट सिजनांत या आमी
प्राजीत काळार जायते आमी हरियका फिरगेच्यानी आमकां कुमसार आसात आनी कितें आमकां रिपेंडन्स आसा खंडी जावन सगळें बरें आसा रितीर आसात पूर आसात पूण जेजून सांगचें इतल्यांत कुमसारान आमची पातकां बक्षिता आनी मुखार पातां करिनाका परत 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 आमी थिंत पातकां करन थिंत काणग्यान परतेक कुमसाराक तेत्त कुमसाराक वेता देखून ह्या फावटी आमी एक निर्धार काणगे मोगाच्या भाव आनी भयणी हे फावटी कितें आमी कुमसारां सांगली पातकां आनी मुखार आमी करचें ना म्हणलो एक निर्धार आनी ताचे वयर जैत व्हरूंक देवाची काकूल देवाची कृपा पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया ते जाल्यार खंडीत जावन हें आमकां साद जातलें मनीस अस्कत जेजू कळीत आसा देखून मनशाचें रूप घेवन ह्या संवसाराक आयिल्लो मनशाची अस्कत कांय जाणां जावंक आनी मनशाची अस्कत कांय ताका बरीकन कळ्ळ्या ताची तितले मनशाचे अस्कत कांय कळीत जाल्लो दुसरो व्यक्ती ना ह्या संवसारांत सर संगती ताका कळीत आसात देखून आमची अस्कत काय जेजू कळीत आसा पूण अस्कत काय ती आमी बळवंत जायचे देखून तसलें आमी आमच्या कुडीचेर आमी नियंत्रण हाडल्यार ह्या आमी कंट्रोलाक हाडल्यार खंडीत जावन ह्यो सर संगती साद आनी आमची कूड आमच्या कंट्रोलार हाडल्यार आमकां पवित्र आत्म्याची मजत जाय पवित्र आत्म्याचो आदार जाय देखून आज ह्या साबत दिसा मोगाच्या भाव आनी भयणी इतलें आमी समजून कान घेवया आनी देवाची काकूल तांणी कृपा आज विशेश तरेन मागया आनी आयचे आज दुसऱ्या मासापी आमी आयकतो फिलिपीकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत थंय आमकां ह्यो संगती सांगता 8व्या कित्याक जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सुमयाचे वळखीचे अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सक्कडी एक लुकसाण म्हणून हांव लेखता पयल्या सुवातेर जेजूक आमी वळखुचें क्रिस्ताक हांवें वळखुचें तें अत्युत्तम फायद्याचें तें पयलें आमी तें करूंक जाय जेजू कंप्लीट संपूर्ण तरान तेजें शगून वळखुचें तूं कितें म्हणून वळखचें तूं कसलो देव म्हणून वळखुचें जर हें वळखचें जाल्यार आमी पवित्र पुस्तक निरंतरी आमी स्टडी करीचे आमी वाचिचें आनी कितलें आमी देवाचें उतर वाचता तितल्यो चड संगती जेजू विशयी आमकां रिवील जातात तितल्यो चड संगती जेजू विशयी आमकां कळीत जातात मुखार आमकां सांगता तो ताचे पासून चोर वस्तूंचो नस्त म्हूण हांव लेखतां देखून हांवें बगलां आनी त्यो कोयर म्हूण हांव लेखतां कारण क्रिस्त म्हाका मेळत जाय ताचे लागीं म्हजो एकवट जाय तो म्हजो एकच शेवट क्रिस्त म्हाका मेळत जाय आमकां एकल्यांक क्रिस्त मेळ्ळा ताचे सांगता जियेजे ताचे सांगता आसा जे आमी म्हणल्यार एकच शेवट आमकां जाय देखून नियमशास्त्रांत विधेय जाल्ल्यांक म्हाका लाभता तसलें म्हणलें म्हजेंच म्हणलें नितीवंतपण ना बगार म्हजें नितीवंतपण क्रिस्ताचेर दवरलेल्या भावार्था उद्देश म्हाका मेळ्ळा क्रिस्ताचेर दवरल्या भावार्था वरवीं क्रिस्ताचे दवरलेल्या भरवशा वरवीं म्हाका आनी तुका नितीवंतपण मेळटा आनी नितीवंतपण आमकां मेळ्ळ्यार आमकां खंडीत जावन ताचे वरवीं आमकां समाधान मेळटा ह्या संवसारांत मागीर मोगान एकवटान जिवंक आमकां करपा मेळटा देखून हाचें मूळ कारणांत ह्या संवसारांत बरी जिणी जियेचें जाल्यार आमकां क्रिस्ता विशयी कळीत जायचें क्रिस्ता विशयी समजचें जायतो लोक रेतरे गेल्ल्या वेळार परिवर्तन कसो जाता देवाचें उतर आयकून देवाच्या उतराक पाळो दिवन आनी आमच्या जिवितांत कितें आसा मेळेपण कटेपण तें सगळें वयर येवन तें भायर काडल्या वेळार एक नितळ चिनी निर्मळ चिनी आमी जियेता म्हणून एक निर्धार कान गेल्या वेळार पवित्र आत्म्याची सकत पवित्र आत्म्याचें येणें आमचें थंय जाता आनी देवाच्या उतराची सकत आमकां कळटा आनी आमकां एक नवी जिणी जिवंक जाता देखून आज हो आमी निर्धार कान घेवया आमी ह्या संवसारांत कितें आसा ग्रेस्त गायस तें सगळें पुरा जेजू मुखार एक कोयरत सय पूण जेजू आमकां प्रमुख जेजू म्हाका मेळत जाय जेजू सांगता हांवें जियेत जाय आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता ते संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिय कृपेन भरलेले सुमितीजे सांगता स्त्रियम तेर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जगोशें जेजो भाग्यवंती मरिय देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं बरो साबात दीस मागता